आमचो गोंया भितर इन्फ्रास्ट्रक्चर हा तो एकदम आमी तयार आसात नॅशनल गेम करपा खातीर. आतां डेट म्हणटा ती हा पळय जी आत्तां सांगल्या तेणें केन्ना हे 15 दीस 8 दीस पयलीं 8-10 दीस पयलीं जेन्ना तूं डेट ही तेणें समज पयलीं दिल्ली नोव्हेंबरान करता म्हटल्या उपरांत आतां आमचें उलोवप चालू आहा नोव्हेंबराची समज तेणें डेट दिल्ली जाल्यार आमकां सगळें टेंडर काडपाक मेळटालें. ही डेट कळ्ळ्या नंतर टेंडर काडपा पडटा. अरे आमकां मुहूर्तूच मेळना न्ही तो मुहूर्त सारको कन्फर्म जावन मुहूर्ता बरोबर आमकां हें सगळें मेळून दी ह्या प्रमाणे आमचो प्रयत्न चल्ला. ही व्हडल्यांतली व्हडली जबाबदारी आहा. मुहूर्त विचार तो सांगतलो. एमजीतलो भायर सरता आसतना मुहूर्त घेतला केन्ना भायर सरपाचें गेलो तो. आतां गेलो मुहूर्त जालो ना म्हणटकूच तेज्यान आन्सर दिवपा जायना केन्ना जातलें तें. देखून आज सीएमान दिला म्हाका दिसता म्हाका दिसता पालय तरी मसरावर तुगे मुहूर्त काडप. इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक इन नोव्हेंबर. आम्ही तांकां सांगला की जानेवारी उपरांतची तारीख जर कितें आसत जाल्यार ती तुमी तारीख दी. बाबू आसगांवकर ही 3 म्हयन्यान कामां करून दाखयतलो तुका. 3 म्हयन्यान कंप्लीट तूं वचून इनॉग्रेशन कर. स्पीकर सर हो जो हो उलयता स्पीकर सर हो जो उलयता होय तसोच म्हाजे भाशेन काम करपी. तो फातोड्याचो स्टेडियम तेणें 6 म्हयन्यान बांदलेलो ऑन क्रूज टायम आसतना बांदलेलो मरे. तूच कॉन्ट्रॅक्टर मरे. तूं करूं शकता हांव करूं शकना आं कितें रे. अरे ती कापासतात हा बाबू आसगांवकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर. आणि कितले येतले आणि कितले उरल्या आणि तुम्ही कितले मोडले गव्हर्नमेंटान कितले मोडले. स्कीम कशी 60-40 80-20 50-50 कशी काय ना फुल ग्रांट. आणि आमी 80 कोटी सुमार मागल्या. येतले 80 कोटी येतले. आनी अरे कितलो रे आम्ही सारकें एस्टिमेट कितलो केला कितले ते सांग मरे. एस्टिमेट बेश्टो गेला पयसो एस्टिमेट करनासतना. न्ही हांव तें म्हणटा तुमकां 12च्या पयलींचे पयशे खंय गेले ते म्हाका खबर ना. काय खबर ना. कदाचित तांकां खबर आसतली. कोणा कोण आशिल्लो. नॅशनल गेमी खातीर हो पयसो आयलो. तेजे भितरल्यान आमी एडवांटेज घेतली लुसोफोनिया गेम करपाची आनी तें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां थंयच्यान मेळ्ळें. म्हणून ह्यो नॅशनल गेमी वयल्यान लुसोफोनिया गेम जाली.